check this. सगळीं उबी रावया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे असो. मोगाच्या भाव भयणानो, संतोसाच्या उमळ्यांनी आनी उपकारी मोनान बरोवन आमी आयज आमच्या कातोलीक धर्मांत चड भक्ती आसलेल्या भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची परब व्हडा दबाज्यान समोर करता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक व्हडे खुशालकायेन शिव वर्तमान पयसुल्ल्या देशांनी परगटले. हे वरवीं तो शिव वर्तमानाचो नीज परगटणार जालो. वेगवेगळ्या संस्कृतायेच्या तशेंच वेगवेगळ्या तरेच्या लोकांक क्रिस्ताचो मोग वांटपाची उर्बा आनी यत्न आमकां शिव वर्तमानाचे परगटणेंत प्रेरणा. तोरया मिसांत वांटो घेतना भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचें जिवीत शिव वर्तमान उर्बेन परगटूंक स्फूर्ती फावो जावंक देवाचो आदार मागुया. संत फ्रांसीस बरे खबरेचो शुभ वर्तमानाचो परगटणार जालो. आमी जेजूचे पाटलावदार आनी आमी ह्या शुभ वर्तमानाचे बरे खबरेचे परगटणार जावंक आमकां उलो जावं आवय बापूय कशी, पाद्री कसो, माद्री कशी, एक क्रिस्तांव कसो. आनी आयज तियात्रीस ही मांडावळ करता, सगळे तियात्रीस दिसती पडटले. तांकांय आपयल्यात आपले कले वरवीं बरी खबर तियात्रांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक बरी तत्वां. तर ह्या मिसान वांटो घेतना क्रिस्तांव कसो, क्रिस्तांव कुटुंब कशें आमी चुकल्या, एक तियात्रीस कसो हांव चुकलां, एक कलाकार कसो हांव चुकलां जेजूक परगटूंक, बरी खबर परगटूंक. देवा तांय बोगसणे मागुया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्व उमेदार देवाक
आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. हे बसत मागीर सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी. प्रार्थुया. जोड्यांतल्यान आपापलें इंतेसांव ह्या वेळार घालचें. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची वळख दिवंक सांत फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशाच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडराची वळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवचे ताणेन आमची काळजां लासूं आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. कितली सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवण पुरगोडटा अशें तो सियोनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता, चीत यो नायक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात.
ते सगळे एकाच ताल्यान आड्डोतात. कित्याक सोरेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्या स्थळ्यांनी तो पळयता. गोट्टोन जाल्ले जेरुसालाच्या घरा निवासानो कुशालकायेचे उद्गार सोडटात. कित्याक सोरेस्पोर आपले पोरचेक पुसयता, जेरुसाल्याची सोडवण कोत्ता. सोरेस्पोर आपलो बावलो जुसूंक तयार करता आनी प्रितमेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचे उतर हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब कावून जातलो ही पोरी. सगळी म्हणूया. नवे गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात, शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोदगिता गायात. जबाब. परमेश्वराच्या माना गीता गायोना कोडात. वयर काडात नांव देवाचे, पोरकोटात तारण ताचे. साबा. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रामध्ये गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतिक विस्मिता. साबा. पोरसा पोरसानो ऐकात, देवाक नमस्कार करात, परमेश्वराची मोहिमा आनी बोड ओळखून घेयात. साबा. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रानो गाजून सांगात, ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची रासोड. साबा. भाग्यवंत पावलून कुरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हटल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे खुशे विणे हो कारबार म्हज्या आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुगोट परगट्टा, तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन थारोन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सगोट जाला.
शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगळें हांव कोत्तां. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. हालेलुया 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 खोरीबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका पुरगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. सर्वेस्प तुमची सोवी आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगले रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सत मानतीत आनी पवित्र स्नान घेत तो सरवण जोडटलो, पूण जो सत मानिना जायत तो खास्तीचें फर्मोण घेतलो. सत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटली, आठव्यो भासो उलयतली, सोरोप दोत्तली आनी जीव काडपाचें कितेंय ती पियेतीत तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरी करतली. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगले कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमिता उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. आनी शुभ वर्तमान परगट करपाची जबाबदारी, शुभ वर्तमान परगट करपाचो कायदो आमचो जण एकल्याचो. जाणें पवित्र स्नान घेतला त्या पवित्र स्नाना वरवीं, त्या बावतिजमा वरवीं आमकां जण एका कातोलिकाक, क्रिस्तावाक हें शुभ वर्तमान परगटपाची जबाबदारी आमकां जेजून दिल्या. आनी हें शुभ वर्तमान परगटपाक आयज बागियोन पावलू दुसऱ्या वाचपान आमकां सांगता, शुभ वर्तमान परगटपाची म्हाका एक विचून काडूंक जायना, ती म्हाका एक दिल्लो कायदो, ती म्हाका एक दिल्ली जबाबदारी. आमकां सगल्यांक एकाच उतरान शुभ वर्तमान परगटपाची जबाबदारी आसा. आनी हें शुभ वर्तमान कशे तरेन परगटचें आमकां बागियोन पावलू रोमकारांक बरोवन 12व्या आवेस्वरान 6 वळीन अशें म्हणटा, देवान जण एकल्याक दिलेलें खेरीत कुरपे प्रमाणे आमचे थंय वेगवेगळी देणी आसात. भाकणीचें जाल्यार आपआपल्या भावार्थाच्या मापा प्रमाणे ताचो उपयोग करचो. तें कारबाराचें जाल्यार बरो कारबारी जावचें. तें शिकोवपाचें जाल्यार हुशारकायेन शिकोवचें. शिडकावचें जाल्यार बरे भाशेन शिडकावचें. धर्म दावन दिवपाचें जाल्यार उदारपणी दिवचें.
आनी अशे तरेन वेगवेगळ्या मनशांची कशे तरेन वेगवेगळी जबाबदारी शुभ वर्तमान परगटपाक तें भाग्यवान पावलो थंय आमकां उगडास करता. आनी हीच फाटभूंय घेवन आयच्या वाचपाचेर आयच्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना वचात शुभ वर्तमानाचे परगटणार जायात, बी ए मॅसेंजर्स ऑफ द गॉस्पल. आनी हो विशय घेवन नियाळ मुखार वता आसतना आयज आनी आयचे मिसाची मांडावळ तियात्रीस करताच म्हणटकूच आमचे मदेकात जायते तियात्रीस आसतले, जावं आमचे मदेकात लोकां मदेकात जायते कलाकार आसतले. वेगवेगळी आमकां देणी दिल्यात. ह्या भाग्यवान पावलूच्या उतरांनीच हांव स्फूर्ती घेता आनी हो नियाळ मुखार व्हरता. पाब्लो पिकासो हो नांव वस्ती कलाकार वो नांव वस्ती चित्रकार म्हणून येता. तो अशें म्हणटा, एवरी चायल्ड इज एन आर्टिस्ट. द प्रॉब्लम इज हाऊ टू रिमेन एन आर्टिस्ट वन्स वी ग्रो अप. पाब्लो पिकासो म्हणटा, आमी दर एक भुरगें चित्रकार आनी चित्रकार कसो वाडटा आसतना कशें वाडचें, वो सदांच चित्रकार वो सदांच कलाकार कसो रावचो हें एक आव्हान. वी आर ऑल बॉर्न आर्टिस्ट्स, बट हाऊ टू ग्रो एज एन आर्टिस्ट इज अ चॅलेंज. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक वेगवेगळी देणी दिल्ली आसात. सगळीं आमी वेगवेगळे तरेन वेगवेगळे कलाकार, वेगवेगळे आर्टिस्ट, आमकां वेगवेगळी देणी दिल्यान आनी ह्या देण्या वरवीं आमी कशे तरेन दुसऱ्यांक शुभ वर्तमान परगटूंक जाय ते आयचो सेवा धर्म आमकां उगडास करता. ह्याच भाग्यवान पावलूच्या उतरांनी आमकां वेगवेगळी देणी दिवन ही जबाबदारी शुभ वर्तमानाची जबाबदारी परगटपाची जबाबदारी ती आमकां दिल्या. थंय हांव मुखार वेता आनी म्हजी उतरां हांव थंय जोडटा आनी अशें म्हणटा, तुका अभिनय करपाचो गूण दिला, तुका वाजोवपाचो गूण दिला, तुका गावपाचो गूण दिला, तुका बरोवपाचो गूण दिला, तुका हांसोवपाचो गूण दिला, जाल्यार बरे तरेन हांसय, बरे तरेन अभिनय कर, बरे तरेन वाजय, बरे तरेन गायन कर, बरे तरेन बरोय आनी शुभ वर्तमानाची परगटपाची जबाबदारी जी आमच्या हातान दिल्ली आसा ती बरे तरेन पाळ. मोगाच्या भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान म्हणल्यार कितें? फकत घडये शुभ वर्तमान म्हणल्यार आमी फक्त पवित्र पुस्तक आमी सजमूंक जायना. फकत पवित्र पुस्तक म्हणल्यार शुभ खबर काय? आमी बरयता आसतना, आमी घडये गायता आसतना फकत देवाच्या उतरांत जें कितें मेळटा तेंच आमी सांगप काय? आयज आमच्या तियात्रांचेर आमी नदर मारुया. जायते कांतोरिस्ट आसात, जायते बरोवपी आसात, जायते अभिनय करपी आसात, जायते वाजोवपी आसात. थंय आमी तियात्रिस्ट कशे आनी कलाकार कशे वेगवेगळे दिशेन आमी कसलो संदेश दिता काय? शुभ खबर म्हणल्यार बरी खबर. बरी खबर म्हणल्यार गूड न्यूज. बरी खबर म्हणटा आसतना बरी तत्वां आनी बरी मुल्यां हांव म्हजे कले वरवीं दिवंक प्रयत्न करता काय? म्हजे कले वरवीं हांवें बरी तत्वां, बरी मुल्यां, बरे घडये जोक्स करून, बरे घडये स्क्रिप्ट बरोवन, बरे घडये तियात्र करून वा बरे घडये गूण वापरून हांवें दुसऱ्यांक बरो संदेश दिला काय हाचेर आयज नियाळ करूंक आयचो सेवा धर्म आमकां खेरीत भाशेन आपयता. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो, एका तियात्रिस्ता कडेन हांव उलयतालो आनी एका तियात्रिस्ताक हांव शाबासकी दितालो. तियात्रिस्ट म्हळ्यार एक कांतोरिस्त. आनी ताचे कडेन उलयता आसतना हांवें ताका विचारलें, तूं इतले बरे विशय जे देवाचे, जे देव धर्माचे, आमच्या भावार्थाचे, जावं बऱ्या तत्वांचे, बऱ्या मुल्यांचे कशे तरेन रचून हाडटा आनी कित्याक रचून हाडटा? आनी तो सांगता आसतना, तो उलयता आसतना म्हाका अशें सांगूंक लागलो, फादर, हांवें एक पावटी पयलेच पावटी एक बरें कातार बरयल्लें आनी तियात्र सोंपल्या उपरांत एक अस्तोरी माचये फाटल्यान, स्टेजी फाटल्यान येवन रडत म्हाका म्हणूंक लागली, बाबा तें बरें कातार म्हटलें. आनी हें कातार आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें. म्हजे आनी म्हजी आवय मदेकात जी दुस्मानकाय आसली, हांव म्हज्या आवयक बोगसणें दिवंक राजी नासली, ती आयज तुज्या कातारा वरवीं म्हाका जो संदेश मेळ्ळा तो संदेश घेवन हांव आयज घरा वेतेली
आनी म्हजी आवयची हांव बोगसोणें मागतलीं आनी म्हजी आवयक हांव बक्षितलीं आनी तिचे सोरी हांव आयज वेतलीं. आनी हो तियात्रीस म्हणूंक लागलो, त्या दिसा सावन हांवें असो निर्णय घेतलो, हांव हाचे पयलीं लोकांक हांसोवपा खातीर, लोकांक बरें दिसपा खातीर हांव कांयचें कांय गायतालो, कांयचें कांय बरोवन हाडटालो. पूण त्या दिसा सावन हांवें म्हजें चीत मन लावन एक बरें कांतार बरयल्लें देखून, एक बरो संदेश हांवें दुसऱ्यांक दिल्लो देखून तातूंतली एक ओस्तोरी म्हजे मुखार आयली आनी अशी उदगारली. आनी त्या दिसा सावन हांवें निर्णय घेतलो, ती अशी म्हणटा, तो असो म्हणटा हो कातोरीस, त्या दिसा सावन हांव म्हजें कांतार बरयता आसतना चीत मन लावन हांव बरयतां, चीत मन लावन हांव गायतां. कारण ह्या कांतारा वरवीं हांव देवाचो संदेश न्हय पूण बरी धर्मीक तत्वां मुल्य हांव दुसऱ्यांक दितां आनी हे वरवीं हांव दुसऱ्याची काळजां जिखतां. मोगाच्या बाबा भयणीनो, नाट्यकला, ड्रॅमॅटिक्स, थिएटर म्हणल्यार सत उलोयता, इट स्पीक्स ट्रूथ, भावना चाळयता आनी काळजां बदलता. नाट्यकला म्हणल्यार सत उलोयता, भावना चाळयता आनी काळजां बदलता. आनी हींच उतरां हे घडणेन आमकां दिश्टी पडटा. ह्या कांतारा वरवीं घडये ह्या भावान सत उलयल्लें, घडये आवय मोदेकाद आनी चलये मोदेकाद जी दुस्मानकाय आसली, बोगसोणें दिवपाचो ताणें संदेश दिल्लो, तो ह्या प्रेक्षकां मोदेकाद पावल्लो. आनी तातूंतलीच ही ओस्तोरी, ताची ताणें भावना चाळयल्ली आनी आखरेक ताणें ताचें काळीज बदललोलें. ही तिनूय कल्पना मोगाच्या भावा भयणीनो एका कलाकारा मदेकात, एका तियात्रिस्ता मदेकात आनी आमचे मदेकात आसूंक गरज. कारण आमी जण एकलीं वेगवेगळे तरेन कलाकारां. बिकॉज शेक्सपियर म्हणटा, वर्ल्ड इज अ स्टेज अँड वी आर ऑल आर्टिस्ट्स. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी बाग्योन फ्रांसीस शावेराची दोबाची परब आयचे दिसा आमी समारंभता. तेन्ना बाग्योन फ्रांसीस आमचो नमुनो जावं दी. आनी बाग्योन फ्रांसिसाच्या जिविताचेर घडये आमी नियाळ केला. आमी ह्या दिसांनी घडये तियात्र पळयता बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर. ह्या दिसांनी घडये आमी ऑपेरा पळयता. ह्या दिसांनी घडये आमी चलचित्रां पळयता. ह्या दिसांनी घडये आमी वाचता. ह्या दिसांनी घडये आमी बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर घडये जायतें आयकता आनी नियाळटा. पूण एक वेगळी दिशा आयज आमी आमच्या सेवाधर्मा खातीर, नियाळा खातीर आपणावया आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर एक नाट्यकला, एक आर्टिस्ट, एक ड्रॅमॅटिस्ट म्हणून आमी आमचे मुखार दवरुया. आनी 4 कल्पना आमचे मुखार दवरून आमच्या जिविताक, आमी सगलीं कलाकारां कशीं आमच्या जिविताक हीं उदाहरणां घेवया. पयले सुवातेर बाग्योन फ्रांसिसाच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार ताच्या जिवितांत एक गूण आमकां दिश्टी पडटा, तो म्हळ्यार एडॅप्टिबिलिटी, संवय लावन घेवप. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळ्ळां, बाग्योन पावलू सगल्यांक सोगोड जालो, गरिबा सवें तो गरीब जालो. आनी अशे तरेन जायते आमकां थंय उदाहरणां दिश्टी पडटात, कशे तरेन तो सगल्यांक सोगोड जालो आनी सगल्यांक जिखून घेवपाचो प्रयत्न केलो. असल्याच उतरांनी बाग्योन फ्रांसीस झेवियर चल्लो. तो गोंयांत आयलो, तो इतलो पयस सावन आमच्या राज्यांत आयलो, आमच्या देशांत आयलो. घडये भास ताका आडखोल जाली आसतली, घडये संस्कृताय ताका आडखोल जाली आसतली, रीत रिवाजो ताका आडखोल जाली आसतली, वेगळी पोरकी भास, पोरकी रीत, पोरकी रिवाजो. आनी ह्या सगल्यांक तो संवय लावन घेता. तो आमची भास शिकता, तो आमच्यो संवयो आपणायता, तो आमचे रिती रिवाजो आपणायता, तो लोकांची गरज वळखता आनी लोकांचे भाशेन आपलें शुभ वर्तमान परगट्टा. आमी तियात्रिस्तां कशीं, आमी कलाकार कशे, आमी दुसऱ्यांची गरज ओळखूंक जाय. हांव आयज तियात्र बरोवंक बसलो जाल्यार खंयच्या विशयाचेर बरयता काय, म्हाका लोक कसो मानून घेतलो काय, हांव बिश्टोच बरोवपाक जाय म्हूण बरयता काय, हांव बिश्टोच गावूंक जाय म्हूण गायता काय, हांव बिश्टोच अभिनय करूंक जाय म्हूण करता काय, म्हजो हेतू कितें आसता. हांव लोकांची गरज ओळखून घेता काय, लोकांक कितें जाय, आयच्या समाजांत लोक कितें सोदता काय, लोकांचे भाशेन दिवंक जशें बाग्योन फ्रांसीस झेवियर वावुरलो, तशेंच आयज आमी आमचेय गूण
आमची कला वापरून जेन्ना शिव वर्तमान परगट्टा तेन्ना खंयचेय सुवातेर हांव आसूं, खंयच्याय धर्माच्या मनशा मदीं आसूं वा खंय आसूं, तेन्ना हांव दुसऱ्यांची गरज ओळखून तांचे भाशेन हांव शिव वर्तमान परगटूंक वावुरता काय नियाळ करूंक गरज. आनी ह्या फुडें भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराक आमचे मुखार दवरून जशे परी तो दुसऱ्याची भास शिकलो, परकी भास शिकलो, लोकांच्यो गरजो ओळखून घेवन तांकां जाय ते भाशेन शिव वर्तमान परगटलें, तशेंच आयजूय आमकां आव्हान आसा. आमी दुसऱ्यांची लोकांची गरज ओळखून लोकांक जाय ते भाशेन हो संदेश परगटूंक आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. दुसरो गूण म्हणल्यार लोकांक आपणा कडेन बांदून दवरली, कॅप्ट पीपल एंगेज्ड. आनी अशें म्हणटा आसतना आमी भाग्यवान फ्रांसीस झेवियराचें जिवीत नियाळटा आसतना वाचता आसतना घडये वाचलां आसतलें. भुरगीं ताचे फाटल्यान धांवतालीं, लोक ताचे फाटल्यान वेतालो, केन्ना काय तो येतलो म्हूण रावतालो. हो लोक फ्रांसीस झेवियराची वाट पळयतालो. तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी गायता तेन्ना, आमी अभिनय करता तेन्ना एक कलाकार कसो, एक आर्टिस्ट, हांव लोकांक कितें दिता तें लोकांक आवडटा काय, लोक म्हाका रावता काय, हांव केन्ना येतलो, हो तियात्रीस तियात्रान आसा जाल्यार घडये हांव रावता काय तियात्र पळोवंक. आनी आमच्या जिवितान आमी ह्या संवसारी माचयेर जियेता आसतना म्हजें आसणें दुसऱ्यांक कितें काय, म्हजें आसणें दुसऱ्यांक शिव वर्तमान परगट्टा काय हांव येयल्यारूच लोक म्हाका नाका म्हणटा. हांव दुसऱ्या कडेन पावता तेन्ना, दुसऱ्या कडेन संपर्क करता तेन्ना दुसऱ्यांक बरें दिसता काय, एम आय गिवींग अ फिलींग ऑफ सॅटिस्फॅक्शन, दुसऱ्यांक बरें दिसता काय, व दुसरे म्हाका नाकात, तो आयल्यारूच हांव कडसरता. असले मोगाच्या भाव भयणीनो गूण, असलो घडये स्वभाव म्हज्या जिवितांत आसा जाल्यार नियाळुया. लोक भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराक रावतालो, म्हाकाय लोक रावता काय नियाळ करुया. तिसरे सुवातेर रचनात्मक क्रिएटिविटी. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराच्या जिविताचेर नियाळ करीत जाल्यार आमी जाणा तो कापीण घेवन गांवांनी भोंवतालो आनी लोकांक भुरग्यांक जमयतालो. तशेंच शिव वर्तमान परगट्टा आसतना घडये दोतोर शिकयता आसतना, क्रिस्ती तत्वां मूल्यां लोकांक शिकयता आसतना तो गायनांतल्या लोकांक शिकयतालो, तो गायन करतालो. ही ताची क्रिएटिविटी, ही ताची सर्जनशीलताय, ही ताची रचनात्मक कला. मोगाच्या भावा भयणीनो, तियात्रीस कशी आमी हांगा आसा जाल्यार हांव माचयेर येता तेन्ना कितें तरी बरें आनी नवें घेवन येता काय, कितें तरी रचनात्मक सर्जनशील हांव कितें घेवन येता काय हांव तेंच घेवन येता, आदलेंच घेवन येता. कितें हांव म्हज्या लोकांक नवें दितलो काय, आनी आदलेंच दिता जाल्यार नवे तरेन हांव कितें दितलो काय. आमी सगलीं कलाकारां कशीं ह्या संवसारांत हांव कितें नवें आनी बरें लोकांक सांगता काय, हांव शिव वर्तमान म्हज्या जिवितांतल्यान परगट्टा जाल्यार तें नवे तरेन दुसऱ्यांक परगट्टा काय. रिइव्हेंजलायजेशन, न्यू एव्हेंजलायजेशन ही आमच्या पवित्र सभेंतली उतरां आसात. घडये ते तरेन हांव शिव वर्तमान परगट्टा काय नियाळ करुया. आनी चवथे सुवातेर भाग्यवान फ्रांसीस शेवेराच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटा ती म्हळ्यार उमेद, त्याग, पॅशन, डेडिकेशन एंड सॅक्रिफायसीस. हें घडये आमच्या भाग्यवान फ्रांसिसाच्या जिवितान आमकां दिश्टी पडटा. ताणें आपणाचेंच जिवीत सोडून दिलें, ताणें आपणाचेंच जिवीत दावाक लायलें, आपणाचोच फुडार ताणें दावाक लायलो आनी थंय तावन तो आमचे पासत शिव वर्तमान परगटपाक पासत, धर्म परगटपाक पासत तो हांगा आयलो. इतलो पयस तावन ताणें आपलें सगलें नाकारलें, आपलें रायपण जें आपल्याक जी पदवी मेळपाची आसली तें सगलें ताणें नाकारलें, तें सगलें दावाक लायलें आनी शिव वर्तमान परगटपा खातीर तो आमच्या देशांत, आमच्या गोंयांत आयलो आनी हो धर्म आनी हो शिव वर्तमान ताणें परगटलें. आनी हाका त्याग, सॅक्रिफीस, डेडिकेशन आनी पॅशन लागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ही उमेद फ्रांसीस शेवेरा सवे आमकां दिश्टी पडटा, ती घडये आमच्या तियात्रिस्ताय सवे दिश्टी पडटा. घडये एक तियात्र करपाक जाय त्यो वस्तू त्याग करच्यो पडटात. तशेंच आमी सगलीं ह्या माचयेर कलाकार कशीं आमी त्याग करिना एकामेका पासत, आमी आमचेच पासत जियेता जाल्यार ह्या संवसारांत जिवन फायदो ना. आनी भाग्यवंत इनास जशें फ्रांसीस शेवेराक म्हणटालो, सगलो संवसार जोडलो आनी तुजो आत्मो विबाडलो जाल्यार कित्याक उपकारत. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव जियेता जाल्यार कोणा पासत जियेता, हांव कांतार कोत्ता जाल्यार कोणा पासत कोत्ता, हांव अभिनय करता जाल्यार कोणा पासत करता, हांव बरयता जाल्यार कोणा पासत बरयता.
मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमचेच पासत बरयना आमी दुसऱ्या पासत बरयता आनी दुसऱ्या पासत जिवंक सोदता जाल्यार त्याग आनी उमेद आसोंक आनी अदीक करून शिव वर्तमान परगटपाच्या वावरांत आमकां सगल्यांक जबाबदारी आसा म्हणटकूच हेच उमेदीन जशें भाग्यवान फ्रांसीस शावेर पारिसाक थावन हांगा येयलो आनी सगळे ताणें आपले त्याग दिले तशेंच आमी जण एकल्यान आमचें जिवीत त्याग करून दुसऱ्यांक शिव वर्तमान परगटपाचो बरो संदेश हांव म्हणटा बरो आनी नवो संदेश दिवंक आयज आमकां भाग्यवान फ्रांसीस शावेर एक नमुनो तर हीच सगळी कल्पना मनान घेवया नाट्यकला सत उलयता भावना चाळयता आनी काळजां बदलता हो संदेश घेवन जशें भाग्यवान फ्रांसीस शावेरान सत उलयलो भावना चाळयली आनी आमची काळजां जिखून घेतली आमची काळजां बदलली तशेंच आमी दर एकलो हे मातशे वयलो कलाकार कसो ही जबाबदारी आमकां दिल्या शिव वर्तमान परगटपाची जबाबदारी आनी हांव फक्त जबाबदारी म्हणना तो एक कायदो म्हण घेवया आनी हें शिव वर्तमान परगटपाचो कायदो आमी आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक परगटुया हीच कल्पना मनान घेवन हे मिसाचे भेटेन हीच कृपा आमकां मागुया. संत फ्रांसीस आमकां नमणो हे चार ताचे गुण ह्या प्रवचनान आमी आयकलां आमकां नमणो भावार्थाचो आमी म्हणटा भावार्थ हाडलो हे भावार्थ तर हे वेळा उबी रावया आनी परबे समयार तोच भावार्थ तो जियेलो परगटलो आमी उचारुया वेळा सत म्हणटा देवा सर पोदवेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या वसनार आनी जेजू क्रिस्तान ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सांबाळलो आंकवार मरिताय जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें खूच सोंसले ताका खुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निकिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो थंय तां जिवे आनी मेल्ल्यांची मुन्सिपी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें बोगसणें कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. मिसाचे सुरवातेक आमी जण एकल्यान मागलेलें आपापलें तें सांग तें मनान धरून एरूय गोजो आमी बापा मुखार उबारया. भावार्थाचें मागणें पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन उर्बेन आनी दिरान सगल्या राष्ट्रांक शुभवर्तमान परगट करूंक बापाचें बोड तांकां मागुया. संवसारांतले मिशनरांनी खास तरेन गांवगिऱ्या वाठारांनी मिसावांचो वावर कोत्तोल्यांनी पवित्र आत्म्याच्या बोडान आनी भावार्थाच्या मागण्यांनी मिसांव फुडें व्हरूंक देवा लागीं मागुया. भावार्था खातीर खोस संस्थेल्यांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची देख तांकां बुजवण दिवन आनी हे वरवीं क्रिस्ताक सदांकाल ती विस्वासी आसूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आयची समोरावणी आमचो भाट कोलावून आनी आमच्या भाग्यवंतापणाक आदाराची जावन आनी हे वरवीं दिसपट्ट्या जिवितांतल्यान आमी सुबर आत्म्यांक गोवाय दिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया.